नमस्कार. हांव वेदा देसाय आनी तुमकां सगळ्यांक संवसारीक कोंकणी दिसाची परबी. आज आमी ह्या निमतान एक बरीचशी मुलाखत घेवपाक जमिल्ली आसा आनी आमच्या मदीं आसा स्नेहाबाई सबनीस. ताच्या बद्दल सांगचें जाल्यार ते ध्यास कोंकणी हाचे संस्थापक, अखिल भारतीय परिशद हाचे सचिव तशेंच ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान ते ट्रान्सलेटर म्हणून काम करता. इतलेंच न्हय तर ताणें कितलेशेच आपले बुक्स अशे पब्लीश केल्ले आसा आनी ट्रान्सलेटूय केल्ले आसा, जशे की एक तारा, ज्योत्स्ना, प्रथम बुक्स, कोंकणी भाशा मंडळ ह्या खातीर ताणें आपलो वावर केल्लो आसा. तर आमच्या मदीं आसा स्नेहाबाई सबनीस. तुका येवकार. आनी संवसारीक कोंकणी दिसाची परबी. तुकाय परबी. तर संवसारीक कोंकणी दीस हो आमी लक्षांत दवरता आसतना आमच्या पयल्या सेगमेंटाची सुरवात करूया. ती म्हळ्यार कोंकणी भास. तुज्या हिसपान कोंकणी भास ही लोकांक खातीर या गोंयकारांक खातीर कितली म्हत्वाची अशी दिसता? भास म्हणटा तेन्नाच पयलीं म्हाका दिसता आमच्या खातीर कितली म्हत्वाची हें आमकां पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. ती मागीर आमची मायभास कोंकणी आसूं वा आमच्या परिसरांत जी उलयता ती भाशा आसूं. हालींसरा अशें पळयता की भाशाक लागून खुबदां वाद जाल्ले आसा. आपली भास व्हड वा दुसरी खंयची तरी भास व्हड वा एक इंटरनॅशनल लँग्वेज आसा ती सगळ्यान व्हड वा खंय तरी अट्रॅक्शन जाता की ही आपली भास म्हणून. आनी अशा कारणाक लागून आपल्याच भाशेचेर आडनदर करप जाता. हांवें हालींच लिंग्विस्ट अन्विता अब्बी हांचे एक व्याख्यान अटेंड केल्लें आनी त्या वेळार तांणी म्हणलें की अशी खंयचीच गजाल ना जी आमी भाशे विरयत वा भाशे शिवाय करपाक शकता. सो म्हणटकच आमच्या जिणेन वा आमच्या लायफान भाशा कितली म्हत्वाची तें आमकां कळटा. फक्त आमकां कितें जालां ती सोंपेपणान मेळ्ळ्या आनी ताजेर आमी केन्ना विचार करना म्हणटकच तें आमकां इम्पॉर्टन्स कळना. बट इमॅजीन करा एक दीस जर आमकां तूं कोंकणी भाशा उलोवंक शकना आयज पुराय दीस, जी तुजी मायभास, आज तुवें फक्त खंयची तरी फॉरेन लँग्वेज उलोवप वा जी तुज्या वाठारान उलयता हीच भाशा तुवें उलोवप, तुजी कितें भावना आसा ती व्यक्त करपाक फक्त ही भाशा वापरप म्हणून जर कोणाक सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता की त्या भाशेचें म्हत्व आमकां कळटलें. म्हणटकच ल्हानपणाच्यान आमकां खंय तरी अशें सांगिल्लें वा ज्या परिसराक लागून आमचेर प्रभाव पडटा की आमकां मॅथ्स इम्पॉर्टंट, आमकां सायन्स इम्पॉर्टंट एज्युकेशनान, पण आमकां भाशा इम्पॉर्टंट ना. ती उलयतात न्ही आमी, सो ते इम्पॉर्टंट तितली ना. बट प्रत्येक मनशाक ते इम्पॉर्टन्स कळपा खातीर म्हाका दिसता कितें तरी एक कितें तरी मुवमेंट आसता, एक कितें तरी घडणूक घडटा आनी तेन्नाच ते इम्पॉर्टन्स कळटा की ना, म्हाका म्हजी मायभास म्हत्वाची वा भाशाच इन जनरल म्हज्या खातीर म्हत्वाची. आनी ती मागीर स्वताची भाशा आसूं वा दुसऱ्यांची, आनी तूं प्रत्येक भाशे खातीर इम्पॉर्टन्स दिता, प्रत्येक भाशेचो मान करपाक लागता, सन्मान करपाक लागता अशें म्हाका दिसता. सारकें तुजें. म्हाका दिसता प्रत्येक भाशेक आमी इम्पॉर्टन्स दिवप हें खूब गरजेचें आनी तितलेंच ताज्या परस चड इम्पॉर्टंट म्हणटा तें स्वताची भास. आनी त्या भाशेंतल्यान आमकां जाणून येता की ती आपली आवय भास आसता, आपलेपण आसता तातूंत. तर ह्याच हातूंत म्हाका तुका विचारचें जाता तें म्हळ्यार ह्या भाशेक कितें भंय आसा? असो कल्चरली या सांस्कृतीक पातळार कितें भंय आसा ह्या भाशेक? खूब जाणां अशें म्हणजे सूर आयकूंक येता एक एकदां की कोंकणी भाशा ना जातली जर आमी वापरना जाल्यार. पूण म्हाका जाल्यार तसो कसोच भंय दिसना. म्हणजे संवसारांतल्यो कांय भाशा आसात ज्यो ना जाल्या बिकॉज तें पॉप्युलेशन सोंपलें म्हणून. खास करून आमी अंदमान निकोबार सारक्या जुंव्यार पळयतात, म्हणजे तें पॉप्युलेशन लास्ट जनरेशनांतल्या जी व्यक्ती उलयताली ती भायर पडटकच ती भाशाय मरता. पूण म्हाका दिसना कोंकणी बाबतींत तशें जातलें. जेन्ना आमकां कोंकणी भाशेक राजभाशेचो दर्जो मेळ्ळो वा साहित्य अकादमीची ताच्या पयलीं जी मान्यताय मेळ्ळी, तेन्ना सावन निश्चित जालें की कोंकणी ही स्वतंत्र भास. आनी आतां तर तरणाट्यांक सगळ्यांक कोंकणी भास चड लागींची दिसपाक लागला आनी कोंकणी भाशेंतल्यानूच चड वापर करपाक लागला, इम्पॉर्टन्स दिवपाक लागला. गोंय सरकाराचेय बी कितलेशेच उपक्रम आमकां पळोवंक मेळटा जे आमच्या गोंयच्या कोंकणी भाशेक नदरे मुखार दवरून इम्प्लिमेंट केल्ले आसा, ताची अंमलबजावणी जाल्या.
म्हणटकच म्हाका जाल्यार दिसना कोंकणी भाशेक खंयच भंय आसा. आयची युवा पिळगी आसा ती आमच्या सिनियर्स जे आसा ज्येश्ठांच्या मार्गदर्शनान वावर करत आसात. आनी आमची उपरांतची जी पिळगी आसा ती बी आपल्या भाशेक धरून काम करतात. ऑफकोर्स एक एकदां आमकां तो इन्फ्लुअन्स दिसता हिंदी भाशेचो वा टीव्ही खातीर इंग्लीश भाशेचो, पण कोंकणी भाशेक सोडून म्हाका दिसना की कोण दुसऱ्या भाशेच्या प्रभावान इतले वावर करता. म्हणटकच भाशेक म्हाका जाल्यार दिसना भंय आसा कसलोच. तर ह्याच हाजेर संदर्भान हांव तुका फुडें विचारूंक सोदता की जशी आमची कोंकणी ही भास आसा, साहित्य मळार या भौशीक मळार जावं या आमच्या डेली दिसपट्ट्या लायफाचेर आसूं, कितली म्हत्वाची अशी दिसता आनी ती अशी ऑफिशियल हातून कामांनी ताजो वापर जावपाक जाय असो तुका दिसता? ऑफकोर्स म्हणजे गोंयान आमी रावता म्हणटकच आमची गोंयची जी भास आसा ती कोंकणी भाशा. आनी आमकां कसलीय गजाल समजून घेतले जाल्यार त्या भाशेन सांगले जाल्यारूच समजुपाक सोंपें पडटा. सादें एक कसलें जर डॉक्युमेंट वाचलें तें जर इंग्लीश भाशेन आसा जाल्यार तातूंतले कांय शब्द आमकां कळना, आडखळ जाता, मागीर डिक्शनरी रिफर करचें पडटा वा कोणाक तरी विचारचें पडटा हाजो अर्थ कितें काय म्हणून. मागीर तूं कितलोय एज्युकेटेड आसूं, एक ना एक उतरा खातीर आडखळटात. पूण तेच जर आमकां कोंकणी भाशेन सांगलें, सोंप्या भाशेन समजायलें जाल्यार समजुपाक सोंपें पडटा आनी खंयच आडखळ जायना अशें म्हाका दिसता. प्रशासनान तुवें उल्लेख केलो, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान हांव काम करतां. म्हणटकच डिपार्टमेंट लेवलाचेर इम्प्लिमेंटेशनाच्या नदरेंतल्यान काम जाता. कोंकणी खातीर वेगवेगळे प्रशिक्षण आयोजीत करतात, कार्यशाळा आयोजीत करतात. आनी एक बरी गजाल म्हणल्यार कितलेश्योच संस्था आतां मुखार सरपाक लागल्यात ज्यो आपूण जावन प्रशासनान कोंकणी येवचें म्हणून वावर करतात. कांय तरणाटे मुखार सरून प्रशासनान कोंकणी येवची म्हणून काम करतात. आनी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पळयलो जाल्यार फक्त कोंकणीच भाशेक अशें न्ही, जाल्यार मराठी भाशेच्याय नदरेंतल्यान वावर सुरू जाला. सो हांव जेन्ना म्हणटा की भाशा आमी प्रत्येक भाशेक मान दिवपाक जाय, तेन्ना म्हजी आवयभास कोंकणी आसा म्हणटकच हांव ऑफकोर्स प्रायोरिटी कोंकणीक दिता. बट हाजो अर्थ असो न्ही की दुसऱ्या भाशेचो हांव दुसऱ्या भाशेक कमी लेखता वा दुसऱ्या भाशेक मान दिना अशें न्ही. म्हणटकच म्हज्या खातीर प्रत्येक भाशा समान. पूण जेन्ना प्रशासनान काम करपाचें जाता तेन्ना हांव कोंकणीक चड इम्पॉर्टन्स दिता, कारण गोंयान चडशे पळयलें जाल्यार कोंकणी भाशा उलयतात आनी तांकां सरकारी कागदपत्रां जी समजून घेवपाक जाय जाल्यार ती जर कोंकणीन मेळ्ळी जाल्यार तांकां सोंपें पडटा. म्हणून प्रशासनान कोंकणी खातीर गोंय सरकार नेटान वावर करपाक लागला अशें म्हाका तरी दिसता. लोकांक जर ही भास सारकी शिकपाक जाय जाल्यार हाजो कितें फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा? तांकां जरी फुडें सारके लिखी स्वरुपान शिकपाक जाय जाल्यार? पयलीं म्हळ्यार कोंकणी ही आमची भास म्हणटकच आमी दिसपट्टे उलयतात. सो शिकपाचो तसो प्रश्न येना. पूण जाता अशें कांय जाणांक असो भंय दिसता, हांव उलयतां ती कोंकणी वेगळी वा म्हज्या मुखार उलयता ताजी कोंकणी वेगळी, स्टेजीर उलयता ती कोंकणी वेगळी. हांव उलयतना कितलेशेच इंग्लीश शब्द वापरता वा दुसऱ्या भाशेंतले शब्द वापरता. नाजाल्यार काय उतरां आसा ती वेगळी वापरता. हेमी तेमी हेणी अशी उतरां वापरता जी तुका ऑफिशियली जी स्टँडर्डायज्ड प्रमाणीत भाशा म्हणटा तातूंत दिसना. पूण जर आमी प्रशासनान कोंकणी हाडपाक सोदता जाल्यार लोक जे उलयता भाशा, लोकांक जी भाशा समजता त्या भाशेंतल्यान हांव संवाद तरी सादपाक शकता. म्हज्या ऑफिसान जर कोण आयला जाल्यार ताका वॉट कॅन आय डू फॉर यू अशें इंग्लिशीन विचारच्या परस सर तुमकां कितें जाय, तुमकां कसली स्कीम जाय अशें कोंकणींतल्यान जर विचारलें जाल्यार त्या मनशाक आपूण खंय चंद्रार पावना, आपूण गोंयानूच आसा अशें दिसता. म्हणटकच म्हाका दिसता की कोंकणींतल्यान जेन्ना आमी अशें वावर करतले, कोंकणींतल्यान जेन्ना स्किम्स वा लेटर्स आनी हे ट्रान्सलेट करतले तेन्ना लोकां कडेन कनेक्ट जावपाक पावतले. आनी ऑफकोर्स सुरवात करता तेन्ना भंय दवरूंक जायना, म्हणजे म्हजी भाशा वेगळी वा तुजी भाशा वेगळी असो भंय दवरनासतना हांव उलयता त्या भाशेंतल्यान तरी प्रयत्न करपाक जाय.
मागीर ती तुका दिसता की ना आपूण मातशी शुद्ध लेखन म्हणजे प्रमाण लेखनाच्या नदरेंतल्यान वा व्याकरणाच्या नदरेंतल्यान हांवें शिकपाक जाय जाल्यार तें हळू करून शिकपाकूच जाय ऑफकोर्स. पूण सुरवात करतना तो भंय पयलीं म्हळ्यार काडून उडोवपाक जाय. म्हणजे आमी जेन्ना प्रशिक्षण घेता कोंकणीचें तेन्ना आमकां दिसता हो भंय पयलीं सगळ्यांच्या तकलेन आसा. मागीर ते सरकारी कर्मचारी जावं वा जनरल पब्लीक म्हणजे लोक जावं, तकलेन हो पयलीं भंय आसा की हांव उलयतां ती कोंकणी वेगळी आनी तुमी उलयता ती कोंकणी वेगळी. म्हणटकच तो भंय पयलीं काडलो काय म्हाका दिसता आपुणूच मागीर शिकपाक लागतले. शिकपा खातीर माध्यमां खूब आसात. पुस्तकां आसात, राजहंस प्रकाशनाची आसा, कोंकणी भाशा मंडळाची आसा. तशेंच कितलेशेच व्हिडियोज युट्यूबार आसात, कोंकणी भाशा मंडळाचे आसा. आनी गोवा युनिवर्सिटी म्हणजे गोंय विद्यापिठान एक कोर्स सुद्दां सुरू केला जातून तुका कोंकणी शिकपाक मेळटा. आतां ऑफकोर्स हो कोर्स जो आसा हो नॉन गोवन्सा खातीर आसा, म्हणजे बिगर गोंयकार वा जाका कोंकणी अजिबात येना ताच्या खातीर आसा. पूण आपल्याक जर आपली भास मातशी पॉलिश करची अशी दिसता जाल्यार अशी माध्यमां वापरूं येता. फ्री युट्यूबचेर व्हिडियोज पळोवंक मेळटा, भांगरभूंय सारके दिसाळे वाचूंक मेळटा. एकाद उतर कळना जाल्यार डिक्शनरी रिफर करूंक शकता. ध्यास कोंकणी प्लॅटफॉर्माचेर कितलेशेच व्याकरण आनी हाका धरून आमचे एसेज आनी कांय इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे जे रुल्स आसात ताजे बद्दलची म्हायती आसा शिक्षकांनी तयार केली. सो अशी मिडियम्स आसा, फक्त जाय ती इच्छा की म्हाका म्हज्या भाशेंतल्यान प्रशासन चलोवंक जाय वा म्हाका म्हज्या भाशेंतल्यान प्रशासन चलोवपा खातीर सरकारी कर्मचाऱ्याक म्हणजे कितें म्हणटा ताका ती जबाबदारी जाणीव करून दिवपाक जाय. अशी जेन्ना फिलींग लोकां मदीं आनी सरकारी कर्मचाऱ्यां मदीं येतली तेन्नाच कोंकणी आमकां बरे तरेन चालीक लायिल्ली पळोवंक मेळटली. सारकें तुजें, भंय हो आसताच. तसोच आनी एक भंय आसता लोकां मदीं म्हणटा तो बरोवपाची कोंकणी आनी उलोवपाची कोंकणी, हातून कितें अंतर आसा? ऑफकोर्स म्हणजे कितें बरयता ताजेर डिपेंड. आतां हांव जर म्हाका दिसता म्हणून एक दर दिसा कितें घडटा तें हांव डायरी बरयतां जाल्यार म्हाका जाय त्या भाशेन बरोवंक शकता. म्हणजे थंय हांव एक लायन इंग्लिशीन घालूं शकता वा एक लायन इंग्लीश कोंकणी मराठी अशी मिक्स करून सुद्दां एक वाक्य बरोवंक शकता. पूण जर हांव ते पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर कितें तरी बरयता, म्हणजे आतां खंयच्या तरी दिसाळ्या खातीर बरयता वा मॅगझिना खातीर बरयता, फेसबुकार बरयता, जाल्यार मातशें खंय तरी आमकां भाशा वापरतना सारकी वापरूंक जाय. कारण कितें जाता, जर हांवें मिक्स भाशा वापरली वा चुकीची भाशा वापरली जाल्यार फॉर एग्जाम्पल गुगल सारकी संस्था आसा, अश्यो कांय मायक्रोसॉफ्ट सारकी संस्था तो डेटा घेता. म्हणजे कॉर्पस बिल्डिंगाच्या नदरेंतल्यान आमी जे कितें सोशल मिडियाचेर घालता, पब्लीक प्लॅटफॉर्मार घालता, तो डेटा ते घेतात. आनी जर आमी चुकीचे शब्द वापरले जाल्यार तो डेटा कोंकणीचो शब्द म्हणून थंय वता. म्हणटकच म्हाका दिसता उलयतना आमी खंयचे उच्चार केले, कशें व्याकरण लायलें जाल्यार तितलो फरक पडचो ना. ऑफकोर्स आमी उलयतनाय बी सारकें उलोवंक जाय, कारण ताजो अर्थाचो अनर्थूय जावंक जायना. पूण एटलिस्ट बरयतना तरी जाता तितले परफेक्शनाक वचपाक जाय. कारण इंग्लीश भाशा आमी स्कुलांतल्यान शिकल्या. थंय जर आमचें कितें स्पेलिंग चुकलें जाल्यार आमकांच त्रास जाता. अरे हांव स्पेलिंग चुकलां हांगा. आमी डिक्शनरी पळयता, आमी कोणाक तरी विचारता हाजो स्पेलिंग कशें बरोवप हें. मराठीच्याय बाबतीन, हिंदीच्याय बाबतीन तशेंच करता आमी, कारण आमी ती भाशा स्कुलान शिकल्यात. पूण कोंकणीच्या नदरेन आमी तें कित्याक करपाक वचना. आमचीच भाशा म्हणून आमी ती कशी बरोवप अशें हें सारकें न्ही. सो बरयतना गोवा कोंकणी अकादेमीन प्रमाण लेखनाचे नियम काडिल्ले आसा, नेम काडिल्ले आसा. ते मातशे समजून घेतले, आपूण बाबा प्रयत्न केलो, कळना जाल्यार कितलेशेच जाण आसात जे आदार करपाक शकता. म्हणजे ध्यास कोंकणी सारकी संस्था तर फ्री ऑफ कॉस्ट कितलेशेच वर्कशॉप्स घेतात, प्रोग्राम्स घेतात, जातून लोकांची जी अडचण आसा, समस्या आसा ती पयस करपा खातीर आमी वावर करतात. म्हणटकच संस्था खूब आसात, मिडियम्स खूब आसात काम करपाक. जर तुका भाशा आपली उलयता ती भाशा आनी बरयता ती भाशा मातशी खंय तरी पॉलिश जावची अशें दिसता जाल्यार प्रत्येकान यत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तर जसो तुवें ध्यास कोंकणी हाचो उल्लेख केलो, तर आमी आतां थंय वळुया. तर नेक्स्ट सेगमेंटान म्हाका तुका विचारूशें जाता, हे ध्यास कोंकणी तुजी जी संस्था आसा ती निर्माण कशी जाली? खंयसून तुका तो विचार आयलो की करचें अशें कितें तरी? ताज्या बाबतीन आमकां सांग. ओके. पयलीं म्हळ्यार
ध्यास कोंकणी म्हणटा ती अशी संस्था म्हणून खंयच रेजिस्टर्ड ना. एक जस्ट संकल्पना ती, आनी ऑफकोर्स ती म्हजी अशेंय म्हणना हांव. ह्या जे ध्यास कोंकणी सुरू करपाक खूब जाणांचो हातभार लागला, खूब जाणांनी वावर केला. सुरवात जाली ती अशीच आमी सगळे इश्ट एका कार्यक्रमाक गेल्ले आनी थंय स्पीकर तांणी सुंदर व्याख्यान दिलें आनी ताच्या व्याख्यानान कांय मुद्दे जे आशिल्ले ते अशे मुठीन दवरून म्हणजे गाठीक दवरपा सारके, याद दवरपा सारके. म्हणटकच म्हजे बरोबर जे आशिल्ले तातूंत अन्वेषाबाई सिंगबाळ आशिल्ले, ते कोंकणीतले एक लेखक आनी कार्यकर्ता. तांणी तो सुविचार बरोवन घेतलो आनी म्हाका दाखयलो आनी मागीर आमी ताचेर प्रमाण लेखनाच्या नदरेंतल्यान चेतन बाबाचार्य तेय बी एक लेखक आनी कार्यकर्ता, तांचे कडेन चर्चा केली आनी तो असोच सुविचार ताणें वॉट्सॅपाचेर सर्क्युलेट केलो. जाल्यार ताका आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो की आमी मराठींतल्यान सुविचार स्टेटस म्हणून घालतात वा फेसबुकार शेअर करतात वा दुसऱ्यांक धाडटात सकाळ फुडें, अशें कोंकणींतल्यान मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें जातलें असो फीडबॅक आमकां मेळपाक लागलो. म्हणटकच आमकां जाणीव जाली लोकांक आपल्या भाशेचो अभिमान आसा, लोकांक आपल्या भाशेंतल्यान जाय पूण तांकां मेळना. जे मराठीन, हिंदीन, इंग्लिशीन इजिली अवेलेबल आसा, म्हणजे डावनलोड केले काय मेळटा, खंयचे सर्च मारले खंयच्याय सर्च इंजिनाचेर जाल्यार मेळटा, पूण कोंकणीन मेळना. म्हणटकच अन्वेषाबाईन तेन्ना वॉट्सॅप ग्रूप तयार केले आनी दर दिसा आमी सुविचार पोस्ट करपाक लागली तयार करून. मागीर ताका आतां ते सुविचार खंयच्यान हाडप तर ट्रान्सलेट केले, कोंकणी भाशा मंडळ हे संस्थे वरवीं ते ट्रान्सलेट जाले आनी ट्रान्सलेट करपा खातीर खूब जाणांनी आदार दिलो. म्हणजे विद्याभुवन कोंकणी शाळा आसा, आरकेडी आसा, त्या शाळांच्या शिक्षकांनी बी तितलोच आदार दिलो आनी हे सुविचार आमी मागीर दर दिसा एक सुविचार सकाळचे घालपाक लागले. हळू फेसबूक एक प्रोफायल तयार केलो, इंस्टाग्राम प्रोफायल तयार केलो. थंय बी म्हणजे जे वॉट्सॅप यूज करतात तांच्या मेरेन आमचो स्कोप लिमिटेड दवरनासतना फेसबूक, इंस्टाग्रामाचेरूय बी दवरचो अशें दिसलें. आनी थंयच्यान मागीर असो फीडबॅक येवपाक लागलो, अरे ते तूं पोरू घाल्ले ते आपल्याक मेळना, ते कशें सोदप. आनी ऑफकोर्स सुविचार मेरेनूच लिमिटेड दवरूंक ना, ते आमी मागीर कोणाक जर दिवाळीची परबी दिवंक जाय, क्रिसमस परबी दिवंक जाय, ईद आसा, होळी आसा, जाल्यार कोंकणींतल्यान कशी दिवं येता जाल्यार ते बी पोस्टर्स तयार केले. मागीर आमकां डिमांड आयलो आमकां लग्नाक उखाणे जाय कोंकणींतल्यान, जे सहसा मराठींतल्यान घेताले लोक आनी कोंकणींतल्यान जाय जाल्यार हाका ताका कोणाक फोन मारून म्हाका करून दी प्लीज करून रिक्वेस्ट करची पडटाली. सो हे सगळे सोंपेपणान मेळचे, लोकांक खंयच आडखळ जावची न्ही, हाका लागून ते बी आमी इंस्टाग्राम पेजीस तयार केले, फेसबूक पेज तयार केले. बाल साहित्याच्या नदरेंतल्यानूय कांय इंस्टाग्राम आनी फेसबूक पेज तयार केले. पूण हें जालें अशें की सगळे जळीमळी आसा, एकी कडेन कांयच ना. म्हाकाच स्वता जर कितें सोदतलें जाल्यार सगळें सर्च मारचें पडटलें. पिनट्रस्टाचेर सुद्दां आमकां सर्च करचें पडटलें. मागीर मराठी, हिंदी कांय वेबसायट्स पळयले जातून सगळी कडेन सगळो कॉन्टेंट एकीच कडेन मेळटा. सो आमी कोंकणीन कित्याक तयार करची न्ही, सोदलें कोंकणीन अशी वेबसायट आमकां मेळूंक ना. घडये आसत म्हाका खबर ना, पूण आमकां मेळूंक ना त्या वेळार, जातून अशे सुविचार वा निबंध, उखाणी, उमाणे अशें मेळटा अशी खंयचीच म्हाका पेज मेळूंक ना कोंकणींतल्यान. म्हणटकच हांवें पलाश अग्नी स्टुडियोज, जे पलाश बाब अग्नी आसा, तांकां विचारलें की आमकां वेबसायट तयार करपाक मेळटली काय म्हणून. म्हणटकच ताणें तयारी दाखयली आनी अशे तरेन एक वेबसायट तयार जाली. वेबसायट तयार जावपाक बॅकहँड खूब जाणांनी आदार दिलो. फक्त तो सुविचार आनी उखाणी, उमाणी हाच्या मेरेन मर्यादीत दवरनासतना तातूंत पत्रलेखन, निबंध, भुरग्यांक जे शिक्षणान लागता वा एंटरटेनमेंटाच्या नदरेंतल्यान कितें लागू येता ते सगळें साहित्य तयार जालें आनी पलाश बाबान ते सगळे वेबसायटीचेर घाले आनी अशा नदरेंतल्यान मागीर ती 9 एप्रिलाक म्हणजे आयच्याच दिसा 4 वर्सां पयलीं ती वेबसायट आमी मागीर लॉन्च केली. सो अशी आमची ही सुरवात. परबी तुका. जशी तुवें सगळ्या लोकांक ध्यास लागचो कोंकणीचो म्हणून ही संकल्पनाची सुरवात केली. कसली सुरवात करता ती म्हाका दिसता सोंपी आसना, ती कठीण आसता या कितें तरी तातूंत येता अश्यो आडमेळी. सो तुका अशे कितें चॅलेंजीस आयल्यो ह्यो सुरवात जेन्ना तुवें केली तेन्ना? चॅलेंजीस म्हळ्यार म्हाका ठळकपणान एक
एका व्यक्तीन म्हणिल्लें याद जाता, आमी गोंयकार आरंभशूर. ताणें इतलेंच म्हणलें, आमी गोंयकार आरंभशूर, तुका वेबसायट सुरू केल्या म्हणून परबीं. ताज्या वेल्यान अर्थ खूब घेवं येता, पूण हांवें अर्थ घेतलो तो असो, वेबसायट सुरू केल्या बरी गजाल, पूण ती कंटिन्युइटी दवर, सुरू करून रोखडेंच बंद करनाका. म्हणटकच आतां फाटलीं 4 वर्सां जालीं आमी प्रयत्न करत आसा वेबसायट दवरपाची, कॉन्टेंट, नवे कॉन्टेंट घालपाचें. आडखळ सुरवातेक आयली ती कॉन्टेंट क्रिएशनाच्या नदरेंतल्यान. कित्याक आतां आमकां मराठीन कॉन्टेंट सोंपेपणान मेळपाक शकता, हिंदीन मेळपाक शकता, इंग्लिशीन मेळपाक शकता. कोंकणीन मेळटलें जाल्यार एक मनीस तो तयार करपाक शकना कॉन्टेंट, ताका खूब जाणांचो आदार लागता. अशा वेळार आमी जनरल अपील केली लोकांक, तुमच्या कडेन कितें कॉन्टेंट आसा जाल्यार आमकां दियात. शिक्षकांनी आमकां भरपूर आदार दिलो. गोंयभरचे शिक्षक, ते प्रायमरी लेवल आसूं वा हायस्कूल लेवल, हाय सेकंडरी लेवल, तांणी आमकां कॉन्टेंट आपूण तयार केल्ले कॉन्टेंट दिले. मागीर तातूंत व्याकरणाचें आसा, भावनाम, विशेशनाम अशे नदरेंतल्यान, पत्रलेखन, इन्विटेशन्स तयार करपाक, म्हणजे लग्नाची जर होळीक आमी कोंकणीन करतले जाल्यार ताजे सॅम्पल्स आमकां दिले कांय जाणांनी. मागीर सादे बर्थडेक जर कोणाक आपयतले जाल्यार ताजे इन्विटेशन्स तयार करून दिले. सो शिक्षकांनी आमकां खूब हातभार लायलो ह्या वावरा खातीर. सो ते सोदपाक पयलीं आमकां डिफिकल्टी जाली. दुसरें म्हळ्यार आमकां कितेंय सुरू करतना पयशे म्हणटा ते जायत. पयशे नासतना करप मातशें डिफिकल्ट. आतां म्हाका म्हजें पुस्तकूच काडटलें जाल्यार पयलीं कोण प्रकाशीत करतलो वा करतले ते पयलीं सोदचें पडटा. पुस्तक तयार केलें म्हणून जायना. तशेंच कॉन्टेंट तयार केलो, पूण आतां ती वेबसायटीचेर कशें घालप, वेबसायट क्रिएशन कशें करप, हाका आमकां आडखळ आयली. पूण पलाश बाबान ती आडखळ पयस केली आनी वेबसायट तयार करपा खातीर तांणी जे नॉमिनल चार्जीस आसता, म्हणजे जे पयशे ताका फारीक करचे पडटा तितलेच ताणें घेतले आमचे कडल्यान. आनी आपूण जे रातीचे दीस करून म्हणटा तशी वेबसायट तयार करून दिली. आनी ऑफकोर्स मागीर आमी लेट नायट मेरेन बसून डिस्कशन्स करतालीं, कितें चेंजीस करूं येता, कशी ती अट्रॅक्टीव आनी करूं येता. कित्याक आतां आमी पयले फावट कितें तरी प्रयोग करता, आमी कितें एक्सपिरियन्स, आमकां अणभव ना. म्हणटकच कांय प्रमाण लेखनाच्या नदरेंतल्यानूय बी तातूंत त्या गडबडेन आमचे कडेन मिस्टेक्स जाले. सो त्योय बी आमकां कांय जाणांनी सुचयल्यो, हे बदलूंक जाय, हे वेगळें बरोवंक जाय. सो त्याय नदरेंतल्यान लोकां कडल्यान फिडबॅक मेळपाक लागलो, लोकांनी आदार दिलो. आनी आतां जेन्ना वेबसायट आमी एवरी इयर चालू दवरूंक सोदतात, तेन्ना एवरी इयर आमकां ताका रिन्यू करची पडटा. म्हणजे दर वर्सा आमकां पयशे लागता. जस्ट म्हणजे जे पयशे आमकां वर्कशॉपांक मेळटा, पुरस्कार म्हणून मेळटा, ते पयशे सगळे आमी वेबसायटीक घालतात. सो अशें करूनच ही वेबसायट आतां मेरेन तरी उरल्या. सो फुडाराकूय जर ती वेबसायट तशीच उरतली जाल्यार फायनान्शियल आमकां आदार जाय पडटलोच, पूण खूब जाण बरे मागपी आसात जे आमकां आदार करतात. आनी आमी स्वता जावनूय बी प्रयत्न करतात की ही वेबसायट चालू उरची म्हणून. सो ह्यो कांय चॅलेंजीस आसा, पूण म्हाका दिसता गोंयकार वा कोंकणी समाज जो आसा, कोंकणी लोक जो आसा, तो खूब मनान मोठो. सो केन्नाय कोणा कडेन गेले जाल्यार आमकां तशी निराशा मेळूंक ना. म्हणजे आदार आमकां तांचे कडल्यान मेळाच. तर ही खरेंच बरी गजाल तुवें आमकां सांगली. आनी तुवें म्हळें की तुमी फीडबॅक घेवन ताजेर इम्प्रूवमेंट्सूय करता. ही खरेंच क्रेडीट दिवपा सारकी गजाल की रूम फॉर करेक्शन आसा. तर ह्याच हातून जेन्ना खंयचेय बी घालतात तें व्हडलें झाड जाता. सो आज तुमच्या ध्यास कोंकणीचें हें जें झाड वाडपाक लागला, ताचो कितलो मेरेन इम्पॅक्ट लोकांचेर पडिल्लो आसा? ओके, बरो प्रश्न आसा हो. इम्पॅक्टाच्या नदरेंतल्यान कशें आसा, आपलेच दात आनी आपलेच ओठ सांगूं शकना हांव. बट जो फीडबॅक लोकां कडल्यान आमकां मेळटा ताकाच धरून सांगता. पयलीं म्हळ्यार ध्यास कोंकणी फक्त आमी लिमिटेड टू वेबसायट दवरिल्लें आनी जातून आमी फक्त कॉन्टेंट एज्युकेशनल आनी एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट तयार करताले. सो आतां मागीर नवे लोक जेन्ना जोडपाक लागले आमकां, तेन्ना पयशाची गरज जी आसा ती भागोवपा खातीर कांय न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू आयडियाज आमकां येवपाक लागल्यो. म्हणटकच आमी ध्यास कोंकणीचे स्ट्रेट अवे 2 सेगमेंट केले. एक आसा जातून आमी
सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करतात, जातून आमी कांयच चार्जीस लायनात. जो सेक्शन हांव पळयता सांबाळटा. आनी दुसरो एक सेक्शन तयार केलो जातून कोंकणींतल्यान आमी इनकम जोडूं येता, कोंकणींतल्यान आमी मार्केटींग करूं येता, तातूंतल्यान एक सोर्स ऑफ इनकम तयार करपाक शकता. अशे नदरेंतल्यान सनतबाब भरणे आनी ऋषिकेश बाब कदम हांणी खंय तरी फुडाकार घेतलो आनी ते तांणी टी शर्ट लॉन्च केले. तशेंच हे टी शर्ट जे आसा ते कोंकणींतल्यान तयार केले, कोंकणी टॅगलायन्स घालून आनी अट्रॅक्टीव अशे. त्या भायर कांय जाणांनी आमकां सांगलें देवनागरी टायपींग आमकां शिकपाक जाय, म्हणटकच तांणी देवनागरी टायपिंगाचे वर्कशॉप्स ऑर्गनायज केले. आनी हे वर्कशॉप ऑर्गनायज करतना जे कोण रिसोर्स पर्सन आसा ते आमकां ₹1 चार्ज करनात, पूण जे पार्टिसिपंट्स आसा तांकां नॉमिनल फी लायता, कारण आमी जो वर्कशॉप करतात तो सिरियस बिझनस. इट इज म्हणजे फुकट दिता त्या गजालीक एकदां मोल नासता. म्हणटकच जे सिरियस लोक आसा, जांकां गजालीचें गांभीर्य खबर आसा, जबाबदार मनीस आसा, तांणीच त्या वर्कशॉपाक जॉयन जावचें. ह्या नदरेंतल्यान एक नॉमिनल फी लावपाक लागले. मागीर लक्षांत आयलें की टायपींग करता आमी तेन्ना कीबोर्ड समजुपाक एकदां आडखळ जाता देवनागरींतलो. म्हणटकच देवनागरींतले स्टिकर्स तयार जाले. सनतबाब भरणे, तशेंच बिना टिचर आसा, बिना शंकवाळकर, तांणी तयार केले, तांणी आदार दिलो. अशें करून म्हणजे कोंकणींतल्यान वेगवेगळे मर्चंडायज तयार जावपाक लागले. प्लॅनर तयार जालो, डायरी तयार जाली, जे ज्या लोकांक खंय तरी दुसऱ्या भाशेंतल्यान घेवचे पडटाले ते आतां कोंकणी भाशेन तयार जावपाक लागले. आनी लोकां कडल्यान बरो फिडबॅकूय मेळपाक लागलो. अरे हे कोंकणी टी शर्ट बरें दिसता मरे, वा कोंकणी प्लॅनर आपूण आपल्या डेस्कार दवरल्यार चड बरें, आपल्याक बरोवपाकूय बरें पडटलें. सो अशे तरेन 2 सेगमेंट्स करून आमी काम करपाक लागला. आनी नवे नवे लोक जोडपाक लागिल्ल्यान ध्यास कोंकणी ज्या हातून सुरू केल्ली ताकाय बी म्हाका दिसता ताजो व्याप मोठो जावपाक लागलो, वाडपाक लागलो. आनी हे शक्य जालें, म्हणजे येदे व्हडले सगळो व्याप सांबाळपाक शक्य जालें, कारण इतले मनीस आसा म्हणटकच हांव म्हाका आवडटा त्या गजालीचेर फोकस दवरपाक शकता. म्हणजे म्हाका शिक्षणीक कॉन्टेंट तयार करपाक आवडटा जाल्यार हांव ताजेरूच फोकस दवरता. दुसरो सेगमेंट आसा जाका मार्केटिंगाच्या नदरेंतल्यान टी शर्ट्स तयार करपाक, मर्चंडायज तयार करपाक, सो ती व्यक्ती ताजेरूच फोकस करता. म्हणटकच अशे 2 सेगमेंट जाले. आनी म्हणून म्हाका दिसता ध्यास कोंकणीचो वावर जो आसा असो वाडपाक शकलो. सो हातूंत खूब लोक अशे एकठांय येवन ह्या जी सुरवात जाल्ली आसा, सो ह्या ध्यास कोंकणीचो तुमचो विजन कितें असो आसा? विजन म्हणटा तेन्ना कोंकणी मनशाक कोंकणी भाशेच्या नदरेंतल्यान, कोंकणी मनशाक म्हणटा तेन्ना फक्त गोंय मेरेन लिमिटेड रावन आसतना पुराय संवसारान कोंकणी मनशाक कितें कितें लागता, कितें जाय पडटा, ताजो सगळो कॉन्टेंट, सामग्री, मजकूर जो आसा तो आमी तयार करपाचो प्रयत्न करता. आनी आतां तर आमी फक्त एंटरटेनमेंट वा एज्युकेशनल कॉन्टेंट मेरेन लिमिटेड रावता, पण फुडाराक जर आनीक आमकां हात मेळटात जाल्यार आमी तो कॉन्टेंट आनीक वाडोवपाच्या नदरेंतल्यानूय वावर करूंक सोदतात. मर्चंडायजच्या नदरेंतल्यान जे आमी टी शर्ट्स लॉन्च केल्यात ते खंय तरी नो प्रॉफीट नो लॉस अशा माध्यमांतल्यान आसा. म्हणटकच देख दिवपाची जाल्यार टी शर्ट कोणें ऑर्डर केलें जाल्यार ताच्या घरा मेरेन पावोवपाची जबाबदारी आमची जी टीम आसा ती करता. म्हणजे ताका खंयच शिपींग चार्जीस वा तशें कांय लायना. म्हणटकच जरी ते सोर्स ऑफ इनकम तयार करपाच्या नदरेंतल्यान आसा जाल्यार आतां सुरवातेक तांणी तातूंतल्यान खंयच प्रॉफीट मेळचें न्ही, फक्त कोंकणी मनशांक कोंकणी विशींची तांचो मोग जागो करपाक, कोंकणी विशीं तांकां जो आदर आसा तो निर्माण करपा खातीर हो इनिशिएटीव चलता. सो फुडाराक म्हाका दिसता जर पळयलें जाल्यार हे जर बरें चल्लें जाल्यार टी शर्ट जे आसा ते एक सोर्स ऑफ इनकम तयार करपा खातीर, नुकतोच कोण पास आवट जाला ग्रॅज्युएशन करून, ताका खंय तरी कॉन्टेंट क्रिएटर म्हणून आपूण एक सॅलरी जोडपाक शकता. आपूण एक कॉन्टेंट क्रिएटर घरा बसलेले, जशें इंग्लिशीन कितलेशेच कॉन्टेंट क्रिएटर्स आसा आनी तांकां एक स्टेडी इनकम आसता कॉन्टेंट क्रिएशनाच्या नदरेंतल्यान.
सो अशे वेकन्सीज जॉब्स तयार करपाच्या नदरेंतल्यानूय बी आमी प्रयत्न करतात. आनी ऑफकोर्स आमचे सद्या इन्कम ना म्हणटकच कोण आमकां स्पॉन्सर करता, कोण आदार करता, तांच्याच आदाराचेर आमी हें चलयता. आनी खंय कितें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें जाल्यार संजना पब्लिकेशन, ध्यास कोंकणी भाशा मंडळ अश्यो संस्था आमकां पुस्तकां पुरस्कृत करतात. म्हणून म्हाका दिसता हे बरे तरेन चलपाक शकलां. आनी फुडाराकूय जर विजनाच्या नदरेंतल्यान चिंतलें जाल्यार जर अशे हात आमकां जोडपाक लागले, अशे मनीस आमकां जोडपाक लागले समविचारी, जे फक्त कोंकणी खातीर काम करपाक, आपलो खंयचोच तातूंत स्वार्थ ना, आपल्याक हातूंत पयशे जोडपाक जाय अशे नदरेंतल्यान विचार करना, अशे लोक जर जोडले जाल्यार ध्यास कोंकणी केन्नाच बंद जावची ना. म्हणजे जे आरंभशूर आसा ते आमी आरंभशूर अशे उरचे ना आनी एकामेकांचे कुल्ली म्हणटात, म्हणजे एकामेकांचे पांय ओडटात तेय बी जावचे ना. म्हाका जाल्यार तसो अणभव येवंक ना. ध्यास कोंकणी सुरू करतना सगळ्यांनी आदारच दिला, म्हणटकच ते फुडें व्हरपाक आमकां बऱ्याक पडटलें अशें म्हाका दिसता. ही खरीच बरी सुरवात तुमच्या टिमीन केल्ली आसा आनी अशीच ही फुडें सरची अशी तुका बरे विशेस. तर आतां आमी वळया आमच्या निमण्या सेगमेंटा कडेन, ते म्हळ्यार ह्या हातून लोक कशे जुळू शकता. खूब फावटी लोकांक दिसता की कोंकणी भाशेचे या खंयच्याय भाशेचो पुरस्कार करपाचें काम हें फक्त साहित्यीक या सरकाराचें आसता. हाजेर तुजें कितें मत आसा? ऑफकोर्स असो सूर एक एकदां आयकूंक मेळटा ना न्ही, पूण अजुनूय कितलेशेच जाण आसात जे मानतात की भाशा आपली म्हणटकच ते आपलें कर्तव्य आपूण तातूंत योगदान दिवपाक जाय, आपूण वावर करपाक जाय. फक्त ते दुसऱ्यांचेर लादले, दुसऱ्यांक सांगले म्हणून जावपाक शकना. म्हजेच एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार सुरवातेच्या काळान हांवूय बी फक्त किरकीर करत रावप की कोंकणीन हें ना, कोंकणीन तें ना, तुमी हें करपाक जाय, तुमी तें करपाक जाय. म्हणजे प्रत्येक फावटी तुमी करपाक जाय अशें खंय तरी म्हज्याय बाबतींत जाला. पूण एक खीण पुरो आसता म्हणटा पळय तशें कांय जाणांनी म्हाका योग्य मार्गार हाडपाक वावर केलो वा अप्रत्यक्ष नदरेंतल्यान म्हाका हेल्प केली, आदार दिलो समजून घेवपाक की फक्त दुसऱ्यांक ब्लेम करनासतना, दुसऱ्यांनी हें करचें म्हणनासतना आपुणूय बी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता, आपुणूय काम करपाक शकता, अशें खंय तरी म्हाका जाणीव करून दिली. तेन्नाच्यानच म्हाका दिसता म्हज्या भितर म्हाका जाणीव जाली की कोंकणी खातीर हांवूय काम करपाक शकता. सो आतांय बी अशे कितलेशेच जाण आसात जे आपूण जावन आमकां जोडटात, आपूण जावन म्हणटा की हांव कितें करपाक शकता. आमी मुद्दाम जावन कोणाक तशें आपयनात. रिसंट एग्जाम्पल्स देख दिवपाची जाली जाल्यार जेन्ना जेन्ना आमी कसलो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता, कार्यशाळा ऑर्गनायज करता, तेन्ना कितलेशेच तरणाटे आपूण जावन आमकां विचारता हांव कितें करूं काय म्हणून. म्हणजे परेश बाब च्यारी आसा, शुभेच्छा बाय भरणे आसा, जे म्हणजे वेबसायटी खातीरूय बी आमच्या आतां आदार दिता. स्वेत सारको कॉलेजीन शिकपी भुरगो जो आतांच कोंकणी विशय शिकता, पूण ताका इतली क्युरियोसिटी आसता की व्याकरणीत नदरेन वा प्रमाण लेखनाच्या नदरेन हें अशें कित्याक न्ही. सो अजुनूय कितलेशेच भुरगे आसात जांकां दिसता की आपूण कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता वा भास आपली कशी बरी करपाक शकता. आनी तशेंच सिनियर्सूय कितलेशे आसात जे आमकां विचारता तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार सांग म्हणून. म्हाका याद आसा नारायण भाऊ मावजो केन्नाय मेळ्ळो जाल्यार मायेन हात दवरप आनी म्हणप स्नेहाबाई तुका कितें जाय जाल्यार सांग, आमी आसात, आपूण आसा. अशे कितलेशेच व्यक्ती मेळ्ळे. अनंत बाबगनी आसा जे कोणाय खातीर जर लग्नाचें इन्विटेशन ड्राफ्ट केलो तांणी जाल्यार तो पयली ईमेल आमकां धाडटा ध्यास कोंकणी, आनी स्नेहाबाई हें तुमकां उपेगी पडटा जाल्यार पळया म्हणून. म्हणजे तांची भास सुद्दां अशी आसता की हें तूं घे म्हणून न्ही, तुमकां उपेगी पडटा जाल्यार घे. अशें म्हणजे चेतन बाब आसा, रत्नाताई आसा, रत्नाताई दिवकार, जाणी आपल्या धुवेच्या लग्ना वेळार ज्यो हळडीक वा सामार जाता तेन्ना जे गितां म्हणटात ती डॉक्युमेंट केल्या आनी ती ध्यास कोंकणीन घालपाक जाय, म्हणजे आपल्याक जे उपेगी पडला ते लोकांकूय उपेगी पडचे अशे नदरेंतल्यान प्रत्येक जाणांक दिसता. आनी ध्यास कोंकणी वेबसायट ही फक्त
एका टिमीची न्ही ती आपली बी आनी आपुणूय बी ताका कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता अशें कितलेशेच जाणांक दिसता. पुनमबाय भुरी आसा ते केन्नाय विचारता तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार सांग आं. म्हणजे ते शिक्षक आनी कोंकणीन शिकयता म्हणटकच शिक्षणीक नदरेंतल्यान भुरग्यांची जी गरज आसा ती ताका खबर आसा. बिना टिचर आसा तिका भुरग्यांची जी गरज आसा ती तिका खबर आसा. म्हणटकच आपूण जावन ते जोडटात. सगळ्यान म्हाका दिसता पॉझिटीव गजाल म्हळ्यार म्हणजे हालींच्या तेंपार जाल्या ती आमी जे कितें शेअर करतात ते कितलेशेच लोक आसा जे आपूण जावन शेअर करतात आपल्या फिडाचेर म्हणजे वॉट्सॅप आसूं फेसबूक आसूं वा इंस्टाग्राम आसूं आनी अशें शेअर करून करून म्हणजे आमीच तयार केल्लो पोस्टर आमच्या मेरेन पावता तेन्ना बरें दिसता अरे हो आमी तयार केल्लो आनी लोक ते वापरतात आनी आमच्या मेरेनूय ते पावता. दुसरो एक्सपिरियन्स आमकां अणभव असो आयलो जातून कांय जाण आमचो कॉन्टेंट जो फ्रीली अवेलेबल आसा तो वापरतात आनी तातूंत कांय गजाली एडीट करतात एड करतात आनी तो आपलो कॉन्टेंट म्हणून शेअर करतात. ऑफकोर्स ध्यास कोंकणीक क्रेडीट दिताच पूण हातूंतल्यान एक दिसता की आमी जो कॉन्टेंट तयार करता तो लोकांक खरोच युजफूल जाता आनी लोक ताजेर तो कॉन्टेंट एडीट करून वा तातूंत कांय एड करून ताजेरूय बी पोट भरपाक शकता. हे जेन्ना आमकां हाजी जाणीव जाता तेन्ना चड खोस भोगता. म्हणजे आमी काम करता ते योग्य दिशेन आसा रायट मार्गान आमी चलतात अशें अशें म्हाका दिसता. तर ह्याच हातून हांव तुका विचारूंक सोदतां की आजकालचे लोक जे आसा या स्पेसिफिकली म्हणू शकता तरणाटे हे कॅरीड अवे जाता या तांकां दिसता की इंग्लीश भास ही खूब सोंपी आसा. सो ह्या हातून तुमी तांकां कशे तरेन मोटिवेट करूं शकता अशें तुका दिसता या केल्ले आसा तुमी? म्हाका दिसता हांव खूब ल्हान मनीस म्हणजे कोणाक मोटिवेट करपा सारकें काम हांवें कांय करूंक ना आनी म्हजें काम म्हज्यान जाता तें करप. दुसऱ्यांक मोटिवेट करपाक शकता काय ना हांव नकळो. शणै गोंयबाबाची जर उतरां आमी याद केली जाल्यार म्हजी दर एक म्हणणी तुमी तुमचे बुद्धीचे साणेर घासून पळयात आनी कसाक लागली जाल्यार घेयात. आनी आमच्या जे म्हालगडे आसा तांच्या कडल्यान आमी तेंच शिकला. म्हणजे एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे आसूं सुरेश बाब बोरकार आसूं किरणबाई बुडकुले आसूं म्हणजे हांकां हांव मानता ह्या म्हालगड्यांक आनी तांच्या कडल्यान जें आमकां शिकपाक मेळटा तें आमी जाता तितलें घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हणटकच म्हाका दिसता प्रत्येक तरणाट्यान एक तरी अशी व्यक्ती दवरची आपल्या जिणेंत जाच्या कडल्यान आपूण जाता तितलें शिकपाचो प्रयत्न करतले जाता तितलें शिकपाचे प्रयत्न करतले. जर अशी व्यक्ती नदरे मुखार दवरली वा ताचे कडेन नेमान आपल्याक खंय आडखळ जाता सजेशन्स घेतले ओपिनियन घेतले जाल्यार आपल्याक भाशा आनीक समजून घेवपाक आपूण करता तें काम सारकें आसा काय ना हें शिकपाक म्हाका दिसता खूब आदार जातलो. ही जशी चळवळ तुमची जी चालूच आसा आनी एक म्हण आसा पळय जंय इच्छा आसा थंय मार्ग आसा. इच्छा तिथे मार्ग हय. तर ह्या हातून जर कोणाकूय कॉन्ट्रिब्यूट करूशें दिसलें तुमकां हेल्प करूसो दिसलो अश्यो तुमच्यो कितें गरजो आसा जाका लोक हेल्प करूं शकता आनी तुमकां दिसता की तुमकां हेल्प जाय ह्या हातून? गरज वा आमकां आदार वेगवेगळ्या लेवलाचेर करपाक शकता. म्हणजे एक सामकें म्हत्वाचें म्हळ्यार आमकां कॉन्टेंट वा मजकूर सामग्री जी आसा ती तयार करपाच्या नदरेंतल्यान सो ताका आमचे वेबसायटीचेरूच आमी एक सेगमेंट केल्लो आसा जातून कॉन्ट्रिब्यूट यू कॅन कॉन्ट्रिब्यूट म्हणून एक सेगमेंट आसा. तुमकां जर दिसता की तुमी योगदान दिवपाक शकता जाल्यार ताचेर तुमी आमकां कितें धाडपाक शकता आनी तो डायरेक्ट आमकां ईमेलांतल्या स्वरुपान मेळटा. फक्त जाता अशें की आयज धाडलें म्हणून आयजूच तो कॉन्टेंट अपलोड जायना. आयज धाडलें काय ताचेर आमची टीम आसा जी कितें एड करूंक मेळटा एडीट करूंक मेळटा मागीर भाशेच्या नदरेंतल्यान ताचेर विचार जाता. आनी एक एकदां अशें जाता की कॉन्टेंट इतलो मेळटा की आमकां मागीर ताची स्क्रुटिनी करची पडटा अशेंय जाता. सुरवातेच्या काळान तर अशें जालां की एकूच मनीस काम करता आशिल्ल्यान कांय कॉन्टेंट अपलोड करपूय उरलें जाका म्हणजे सोल्ली हांव रिस्पॉन्सिबल म्हणटा की म्हज्या कडल्यान ती चूक जाली की कॉन्टेंट अपलोड करपाक सुद्दां म्हजे कडेन एक एकदां वेळ उरनासलो. म्हणजे हे करता ते एक जस्ट सामाजीक जबाबदारी म्हणून म्हणटकच एक एकदां तशेंय जाता आमच्या कडल्यान. पूण आतां कितें जालां आतां इतले आमची टीम वाडल्या म्हणटकच एक स्ट्रीमलायन जाला. कोणें कॉन्टेंट कितें दिलो जाल्यार ताजेर
स्क्रुटिनी करून तो कॉन्टेंट आमी रोखडोच अपलोड करता. सो कॉन्टेंटाच्या नदरेंतल्यान आमकां खूब आदार लागता. तो कॉन्टेंट आमंत्रण पत्रिका जावं, पत्रां जावं. आतां ती पत्रां फक्त एका इश्टाक बरयल्ली न्ही, तर सरकारी लेवलाचेर जी पत्रां आमकां लागता, म्हणजे म्हाका जर कसली म्हायती सरकारी खात्यांतल्यान जाय जाल्यार ताका पत्र कशें करूं येता. आनी सरकारी खात्यांतल्यान एका नागरिकाक जर कसली म्हायती दिवपाक जाय जाल्यार ताका पत्राचो कसो स्वरूप आसूं शकता, फॉर्मॅट कशें आसूं शकता. सो तशेंय कॉन्टेंट आमकां लागता, जे अजून आमच्या वेबसायटीचेर तितल्या प्रमाणान ना, खूब कमी प्रमाणान आसा. दुसरी आमची तशी गरज पयली जाल्यार फायनान्शियल, तुका सांगलां तशी गरज कसल्याय उपक्रमाक लागतातूच. म्हणटकच हांगाय बी आमकां दर वर्साक कमीत कमी 8,000 ते 10,000 रुपया कमीत कमी फक्त वेबसायट दवरपा खातीर लागता. म्हणजे ते डोमेन आमच्या मेरेन दवरपा खातीर आनी वेबसायट लायव्ह दवरपा खातीर सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यानूय बी आमकां ह्यो कमीत कमी 8 ते 10,000 लागता. मागीर कॉन्टेंट क्रिएशनाच्या नदरेंतल्यान आमी वर्कशॉप्स घेतात, जंय एक टीम काम करता. सो ते वर्कशॉप ऑर्गनायज करपा खातीर जो खर्च लागता, सो अशें तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमकां वर्साक 25,000 ते 30,000 तसो खर्च आसा. पूण आमकां जशे कोण आदार करता, जशें आमची परिस्थिती, म्हणजे स्वता हांव कितले कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकता ह्या वर्सा, वा आमची जी टीम मेंबर्स आसा, सनत आसा, ऋषिकेश आसा, ते कितले कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकता, त्या प्रमाणे मागीर आमी प्रोजेक्ट्स घेता, काम करतात. पण जर म्हाका दिसता सेगीत जर अशें कोण आमकां आदार करपाक लागले जाल्यार ध्यास कोंकणीचेर कॉन्टेंट आनीक वेगान, म्हणजे स्पिडीन घालपाक आमकां आदार जातलो अशें म्हाका दिसता. तर स्नेहा, तुजे कडेन उलयता आसतना आतां म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साकूय एक टेक अवे मेसेज जर तूं दीत सगळ्यांक जाल्यार बरें दिसतलें आमकां. वेदाबाई, पयलीं म्हळ्यार तुजे उपकार, तुवें ही मुलाखत घेवपा खातीर म्हाका आपयलें म्हणून. म्हणजे सुरवातेक म्हाकाय बी प्रश्न पडलो की हांवें कितें केलां की म्हजी मुलाखत घेन दिसता. ऑफकोर्स ध्यास कोंकणी आमच्या वेबसायटीक 4 वर्सां जाता. ह्या मुहूर्तारूच ही तुमी मुलाखत प्लॅन केली. तुमकां देव बरें करूं. आनी मॅसेज दिवपाक परत हांव म्हणटा की तशें हांव मॅसेज दिली म्हणून तुमी ती घेवपाकूच जाय अशें ना. बट प्रत्येक जाण आपल्या भाशे खातीर, आपल्या भाशेचो स्वाभिमान बाळगुया, मान दवरुया, दुसऱ्या भाशेकूय मान दिवया. आनी आपल्यान जाता तशें, म्हणजे हांव म्हणना तुमी सगळे जाणांनी ध्यास कोंकणीकूच सपोर्ट करूंक जाय वा एके संस्थेकूच सपोर्ट करपाक जाय. पूण तुमी दिसपट्टे तुमच्या जिवनान कितें करतात थंय आपूण आपल्या भाशे खातीर कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता, हाजो मातसो तरी खंय तरी विचार करचो. ऑफकोर्स भाशा कित्याक म्हत्वाची, आमकां हांगा जेवण मेळना कितलेशेच लोकांक सारकी मेडिकल फेसिलिटी मेळना, अशा वेळार आपूण भाशे खातीर कित्याक वावर करप असो प्रश्न म्हाकाय पडटालो आनी खूब जाणांक पडटा आसतलो. पूण जर आमी भाशे खातीर वावर करप सोडलें जाल्यार कोण करतलो? ती शेवटाक आमची भाशा आनी आमच्या भुरग्यांक त्या भाशेंतल्यान जाता तितलें साहित्य बरें सोंपेपणान मेळचें, ती भाशा तिगून उरची, फुडें आनीक ताजो विकास जावचो, वाड जावचो. भाशा खंयच मरची ना, पूण ताजो वाड जावचें, विकास जावचें, ह्या नदरेंतल्यान आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता काय कितें जाल्यार प्रत्येकान करचो. तो मागीर टॅक्नॉलॉजीचें माध्यम घेवं येता. मागीर रिल्स जर आमी खूब पळयतात कोंकणीन तयार जाल्ले, सो तशीं माध्यमां घेवं येता टॅक्नॉलॉजीच्या नदरेंतल्यान, वा पुस्तक स्वरुपानूय करूं येता. पूण प्रत्येकान म्हाका दिसता आपल्या भाशे खातीर आपली भाशा उलोवन सुद्दां, म्हणजे बाजारान वता तेन्ना आमी नुस्तें घेवपाक कोंकणीन भाशेनूच विचारतात वा भाजी घेता तेन्ना, पूण जेन्ना खंय तरी एका पोस्टार पावता तेन्ना खंय तरी आमी दुसरे भाशेन उलोवपाक वतात. समोरच्याक खंयची भाशा कळटा कळना तें कांय विचारान घेनासतनाच आमी सरळ इंग्लीश वा दुसऱ्या खंयच्या भाशेंतल्यान उलोवपाक लागता. पूण घरा येतकच परत कोंकणी भाशेन उलोवपाक लागता. हे जे आमी सर्रासपणान करता तें म्हाका दिसता खंय तरी विचार जावपाक जाय हाजेर, आनी आमच्या भाशेंतल्यानूच आमी उलोवपाक सुरवात करूंक जाय. दुसऱ्याक जर मागीर ती भाशा कळना जाल्यार बदलूं येता. एक एग्जाम्पल दिता, हॉटेलान गेले जाल्यार आमी जर वेटर आयलो जाल्यार
एक चाय लेके हांव रे म्हणटात आनी तो म्हणटा आं बरें घेवन येता आं म्हणटा. म्हणटकच आमी मनशाक जज करतात दुसऱ्याक ताज्या अटायरा वयल्यान, सो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमी भाशा आमची शिफ्ट करपाची गरज ना. जशे कर्नाटकान गेले जाल्यार ते कन्नडच उलयतात, तांकां आपल्या भाशेचो स्वाभिमान आसा. तसो प्रत्येक कोंकणी मनशा भितर तो स्वाभिमान जागो जावचो, इतलीच म्हजी इच्छा आनी इतलेंच हांव सगळ्यां कडेन मागतां. देव बरें करूं स्नेहा. तर म्हाका दिसता ह्या मुलाखतींतल्यान आमकां जाणून आयिल्लें आसा ध्यास म्हणटा तो, जावं तो भाशे खातीर, कल्चरल फिल्डा खातीर या रिसर्च फील्ड या खंयच्याय पातळ्या खातीर हो खूब गरजेचो आसा आनी तो प्रत्येक मनशान आसपाकूच जाय. तर हांव स्नेहा कडेन म्हणटा की हो तुजो जो ध्यास तुवें सुरू केल्लो आसा हो तुमचो असोच फुडें वचचो आनी ताका बरें यश मेळचें. देव बरें करूं. तर आज सगळे हे व्ह्युअर्स जे पळयता तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ध्यास कोंकणी हाचे लिंक्स तुमकां सकयल मेळटले, मुजरत ते तुमी पळोवचे. तर हांव वेदा देसाय तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं.